Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. धारगळ गावात असा या धारगळ गावात असताना असा दिसता की गव्हर्नमेंटान 1,68,000 जमीन ही भूसंपादन केली गृहनिर्माण वसाहत करण्यासाठी आणि रवींद्र भवनासाठी। पण आज ती जमीन GMR कंपनीक लिजाच्यात दिल्ली आहा। स्पोर्ट्स सिटी जी आसा धारगळी जाता म्हटलेली तेका शेतकऱ्यांनी जमीन दिल्ली कित्याक भुरग्यांचो कितें तरी फ्युचर घडटलें म्हणून ती जमीन काढली आणि त्यांच्यानी आयुष हॉस्पिटलाक दिली। ही जेन्ना जमीन संपादन केल्ली ती हावजिंग बोर्डा खातीरच केल्ली आणि तिचो उद्देश आसलो ग्रामीण जनतेक हांगासरल्या गरीब जे लोक आसात तांकां घरां ल्हानशी घरां बांदून दिवपाचो। बाबून हांगासर हावजिंग बोर्डाची जागा पळय जी आसा ती आयज GMR कडेन एग्रीमेंट करून तांकां 60 वर्सां लिजार दिल्ली आसा। ना म्हटल्यार 90 लाख तेंच्यांनी एअरपोर्टाक जागा घेतलेली आहा। इतली एअरपोर्टाक जागा लागना, CMान हांगासर लक्ष घालचें। जे पळय हांगा GMR कडेन ही प्रॉपर्टी लीज केल्ली आहा ते लीज कॅन्सल करून दिवचे, नाजाल्यार आमी सगळे हांगासर रस्त्यार येतले।